नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 5 देशांच्या भोंवडेर. ब्राझीलाक जावपी ब्रिक्स परिषदेत घेतले वांटो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचे जाले अनावरण. राज्यातले सुमार 50,000 विद्यार्थ्यांक जातो लाभ. राज्यातल्या विधवा बायलांक आता दर महिन्याक 4,000 रुपये मेळटले मानधन. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची माहिती. केंद्र सरकाराच्या सर्व शिक्षा अभियान योजनेच्या नावान बनावट संकेतस्थळ करून लोकांक फटोवपाचो सुरू आसा वावर. केंद्र सरकारान सादूर रावपाची केल्या सुचोवणी. आणि भारतीय बायला क्रिकेट पंगडान दुसऱ्या T20 सामन्यात इंग्लंड पंगडाचेर 24 धावण्यांनी मेळयले दणदणीत जैत. 5 सामन्यांच्या माळेत भारत 2-0 अशी भक्कम घेतल्या आघाडी. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 5 आफ्रिकन देशांच्या भोंवडेर वचपाक भायर सरल्यात. ह्या भेटेत ते घाना, त्रिनिदाद, टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि नामिबिया ह्या देशांक भेट दितले. आपल्या राबित्यांत त्या देशांच्या मुखेल्या वांगडा प्रधानमंत्री शिखर परिषद ब्रिक्स शिखर परिषद, आतंकवादाआडची भारताची भूमिका, व्यापारात वाढ, UPI व्यवहार कबलाती आणि खनिज सहकार्य ह्या विषयाचेर खासा भर दितले. आपल्या भेटेत प्रधानमंत्री काय देशांच्या संसदेत लेगीत उलोवप करतले आणि द्विपक्षीय बसकेंत लेगीत वांटेकार जातले. ब्राझीलाक जावपी ब्रिक्स परिषदेत भारताची भूमिका महत्वाची आसतली. मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है. वो घाना में आ रहे हैं हमसे, और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. बहुत खुशी हो रही है. मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीजें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है. पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं. बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को. नमो नमो अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है. मोदी जी, घाना, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ आपका यहाँ पे इंतजार कर रही है. हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई. उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है. इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग. तो देशाचे न्याय व्यवस्थेत इतिहासिक बदल करपी 3 फौजदारी न्याय संहिता चालीक लावून 1 वर्ष पुराय जाला. त्या निमतान काल नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या नव्या कायद्याक लागून गुन्यांवांच्या सुनावणे खातीर कमाल मुदत 3 वर्सांची आसतली. न्याया खातीर लागपी कळाव उणो जातलो. आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाच्या मजतीन गुन्यांवकारांचो सोद घेवप सोपे जातले आणि गुन्यांवांच्या सिद्धतेचो दर लेगीत वाडटलो असो विश्वास ह्या कार्यावळीत घरमंत्री अमित शाह हांणी उक्तायलो. आपराधिक न्याय प्रणाली लागू होने के बाद सजा कराने का दर हमारे देश का बहुत नीचे है. अभी विश्व के कुछ देशों के कंपैरिजन में, तुलना में वो उनसे भी आगे पहुंचाया जाएगा, और जो गुनाह करता है उसको निश्चित रूप से सजा मिले, इसके अंदर कठोरता के साथ प्रावधान किया. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत वक्फ विधेयका खातीर गठीत केल्ल्या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांणी तेजस्वी यादव आणि ओवेसी हांच्या आड खर उतरांनी टिका केल्या. संविधानाचो आदर न करपी फुडाऱ्यांक जनता न्हयकारता अशें मत तांणी उक्तायलें. संसदेत मंजूर केल्ल्या विधेयकाचो अनादर करप म्हळ्यार संविधानाचो अवमान अशें तांणी सांगलें. काय राजकीय पक्ष मुस्लिम तुष्टीकरणाची सर्त करता, मात भाजप सरकार मुस्लिम समाजाची सर्वांगीण उदरगत करपाचो यत्न करता अशें पाल हांणी सांगलें. बिहार विधानसभेच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राज्यांत राजकीय घडामोडीक नेट येवंक लागला. बिहार भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्य समितीची एक महत्वाची बसका आयज पाटणात जाली.
हे बसकेक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग मुखेल मार्गदर्शक म्हणून हाजीर आशिल्ले. वेंचणुके संदर्भात तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया है. मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें कि हमने जो कहा है वो किया है अथवा नहीं है. लेकिन ये तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है उसमें अभी 4 साल शेष हैं. इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है. कर्नाटक उच्च न्यायालयान आयज एका आदेशावरवीं कर्नाटकांतल्या काँग्रेस सरकाराक दणको दिला. वाल्मिकी अनुसूचित जनजाती उदरगत मंडळाच्या कथित अर्थीक घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण विभागाकडेन दिवची अशे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्यात. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हांच्या मंत्रिमंडळात आस्पावीत आशिल्ल्या मंत्र्यांनी ह्या मंडळात अर्थीक भ्रष्टाचार केल्ल्याचो दुबाव आसा. आनी आता खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. साहब खाने को भी कुछ नहीं है, लगान माफ कर दो साहब. मारो इन सबको. अंग्रेजों और साहूकार को उनकी भाषा में ही जवाब देना होगा. ये सारी संपत्ति गरीबों को लूट कर ही जमा की है ना तूने साहूकार. भारत माता के लिए मैं लड़ूंगा और इन अंग्रेजों से भारत माता को आजाद करके रहूंगा. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने शो मस्ती की पाठशाला में. बात करेंगे फ्रेंडशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर और जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, क्योंकि दोस्त तो दिल से बनाए जाते हैं, दिमाग से नहीं. फ्रेंडशिप एक जर्नी है. ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और इमोशनल वेलबींग के लिए जरूरी है. मिलेंगे जूनियर इनोवेटर्स से, चलेगा राहुल जी का हम सब पर जादू. 1, 2 and 3. इस रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो काय थळाव्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कारणान गोंया सयत देशभरांत आयुर्वेद वखदा प्रणालीक बरे दीस आयल्यात. ताचो लाभ राज्यांतल्या आयुर्वेद दोतोरांनी घेवचो. केंद्र सरकाराच्या स्टार्टअप स्टँडअप येवजणेचो लाव घेवन दुयेंतींची सेवा करतना वैजकी मळावेले हेर व्यवसाय सुरू करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. काल डॉक्टर्स डे निमतान गोवा आयुर्वेद कावन्सिलाच्या वतीन पणजेत आयोजीत केल्ल्या मुखेलमंत्र्यांच्या गौरव सुवाळ्यांत ते जाप दिताले. ह्या कार्यावळीक कावन्सिलाचे पदाधिकारी आनी आयुर्वेदीक डॉक्टर हांच्या वांगडा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हेवूय हाजीर आशिल्ले. आपण चुकून आयुर्वेदाक आयलो म्हाज्या सारकोय बी म्हणजे चुकून आयुर्वेद ॲलोपॅथीक मेळोंक ना म्हणूनच 90% ऑफ द स्टुडंट ॲलोपॅथीक मेळोंक ना म्हणूनच आयुर्वेदाक गेले. आयुर्वेदूच जाय म्हणून गेले फक्त 10% आसता. आयुर्वेदूच शिकतलो म्हणून गेले. पण चुकून आयुर्वेदाक गेल्या उपरांतूय बी त्या आयुर्वेदाचो आपल्याक फायदो आनी पुराय बाकीच्या सगळ्यांक फायदो जर करून दितले आसत जाल्यार आतां ताजेर आमी जेका म्हणटा इनोवेटीव आयडियाज घेवन इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. आनी ते जर करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीन नो डावट थोडे जाण रिसर्च करतले, थोडे जाण हांवें जशें सांगलां तसो ह्या डिफरंट IT सॅक्टराचो फायदो घेतले आनी तातूंतल्यान काम करपाक लागतले. फक्त ट्रेडिशनल प्रॅक्टीस करतले आनी म्हाज्या कडेन पेशंट येतलो ताका हांव तपासतलो हे जर तुमी विचार करता आसत जाल्यार सर्वायव जावप फुडें कठीण आसा. हांव सरळ सांगता, सर्वायव जावप खूब कठीण आसा. तेज्या पेक्षा एक स्टेप फुडें वचपाक जाय.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हाजेरेंत आयज परवरे सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचें अनावरण जालें। सीएम शिश्यवृत्ती खातीर एकाच संकेतथळाचेर इत्सूक विद्यार्थ्यांक म्हायती उपलब्ध आसतली। राज्यांतल्या सुमार 50,000 विद्यार्थ्यांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। एससी, एसटी, ओबीसी आणि अर्थीक मागास विद्यार्थ्यांक ह्या येवजणेचो मुजरत लाव जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। मी पयलीच फावटी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल हो लॉन्च करता। सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल कित्याक तर वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिपीक हार्ड फॉर्म भरून एप्लाय करचे पडटाले। गव्हर्मेंटान रिफॉर्म करून फाटल्या वर्सार खरें म्हणजे सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल आमी ट्रायल बेसिसचेर लॉन्च केलो। ज्या पोर्टलाच्या वयल्यान भुरग्यांनी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यो सगळ्यो स्कॉलरशिप ह्या एकाच वेबसायटीचेर वचून एप्लाय करपाचे आणि त्यांचो बेनिफिट्स जो आसा विदीन 15 डेज मॅक्स टू मॅक्स 1 म्हयनो ह्यो ताका मेळपाक शकता। एप्रॉक्सिमेटली 50,000 भुरग्यांक हो डायरेक्ट बेनिफिट सातत्यान स्कॉलरशिपीचो घेता अश्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप आसात। आमी जेका म्हणटा फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू हायर एड्युकेशन पर्यंत, इवन दो थोड्या भुरग्यांक फ्रॉम द 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड ह्यो म्हणजे ताका प्री मॅट्रीक स्कॉलरशिप आणि पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशिप, हायर एड्युकेशन स्कॉलरशिप अश्यो वेगवेगळ्यो एससी, एसटी, ओबीसी एंड इन्क्लुडिंग EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन। राज्यांतल्या नियोजित रोरो फेरी सेवेचो दर मुखेलमंत्री ह्या येवजणेचो नियाळ घेतल्या उपरांत थारायतले अशें स्पश्टीकरण न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलें। परवरे सचिवालयांत आयोजीत एका कार्यावळी मजगती खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर मंत्री फळदेसाय हांणी ही जाप दिली। I don't want to make any comment because the file is gone to the chief ministers. Before chief minister signs it, I don't want to spread wrong emotions. अशें हे ना पॅसेंजरांक तिकेट आसचीच ना। नॉट पॅसेंजर, टुरिस्ट टुरिस्ट पसून पॅसेंजर जाल्यार तिकेट ना जाता। बट तांकां 300 रुपीज म्हणून सांगल्यात। ना आमी पयलीं केल्ले ते प्रोसेस, बट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज CM इज द ओपिनियन दॅट पॅसेंजर शूड नॉट बी चार्ज। विधवा बायलांक हाचे मुखार दर म्हयन्याक 4,000 रुपया मानधन मेळटलें अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गृह आधार येवजणेचे 1,500 रुपया आणि दयानंद सुरक्षा येवजणेचे 2,500 रुपया अशें मेळून म्हयन्याक 4,000 रुपया दिवपाचो निर्णय जाला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। ह्या दोन्ही मानधनाची रक्कम समाज कल्याण खात्याच्या वतीन फारीक करतले अशें तांणी स्पश्ट केलें। पेन्शना खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत आमी 2,500 रुपया दिवपाक सुरवात केल्या। 2049 अर्ज हे खूप वर्सभर जाले, म्हणजे पेंडिंग आशिल्ले, तांकां दोनूय पेन्शनां तेंच्यो बंद जाल्ल्यो। त्या सगळ्या पेन्शन धारकांक आमी फाटलो बॅकलॉका पासून तेंच्यांनी एप्लाय जे दिसा सँक्शन जे दिसा जाला तेन्नाच्यान आतां पर्यंतचे पयशे, हे सगळे पयशे तांकां 2,500 रुपया पर मंथ हातूंतल्यान कॅल्क्युलेट करून त्यांच्या अकाउंटाचेर फुडल्या 2 दिसाच्या भितर त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले। ही एक व्हड गजाल आसा जवळपास 2,050 महिलांच्या खातीर। दुसरी गजाल तांच्यांनी जी सांगली, हेन्स फोर्थ जेका विडो पेन्शन जायी, गृह आधार घेता आसतना सुद्धा जर एखादी बायल विडो जेन्ना जाता तेणी निव्वळ विडो पेन्शनाचो आता फॉर्म भरप आणि आपल्या धाकल्या भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट ही ताका लावप, सो डॅट ताका 2,500 रुपया ते प्लस ताका 1,500 रुपया म्हणजे 4,000 रुपयाची पेन्शन ही डायरेक्टली विडो महिले खातीर मेळची, जेणे करून ही 4,000 रुपया ताका 21 वर्सां धाकल्या भुरग्याक जायसर उरतली। राज्य सरकाराच्या कार्मिक विभागान आयज राज्य प्रशासनातल्या 2 राजपत्रित अधिकाऱ्यांचो अंतर्गत खातें बदल केला। संकोच सुखदेव IAS हांकां कला आनी संस्कृती खात्याचे सचिव म्हणून जबाबदारी दिल्या, जाल्यार अर्जुन मोहन IAS हांचे कडेन घर खात्याचो कारभार सोपयला। गोंय पुलिसांच्या घुवळी वखदा विरोधी पंगडान पणजे बस स्थानकाचेर घुवळी वखदा विरोधी रस्तो नाट्याचें आयोजन केल्लें। ह्या फाट्याचे मुखेली सुनीता सावंत हांच्या फुडारपणाखाला ही कार्यावळ जाली। तरणाट्यां मदीं घुवळी वखदांचो वापर आडोवपा हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें।
required support will be given to them. Let me assure you that the identity of the person giving information or asking for support will be kept secret. शिरोडेचे आमदार आणि राज्याचे उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आयज आपल्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या रोपांचे वाटप केले. आपल्या पुराय मतदारसंघात वेगवेगळ्या प्रकारची 25,000 रोपां लावपाची मोख आशिल्ल्याचे तांणी ह्या वेळार सांगले. गोय सरकाराचे शेती खाते, राना खाते आणि वेगवेगळ्यो सरकारी रोपवाटिका हांचे कडल्यान काजू, आंबो, पणस, चींच, नाल्ल, सुपारी, आवळे, रक्तचंदन, शीस ह्या सारख्या जातींची रोपां शेतकारांक वितरीत करतले अशी माहिती मंत्री शिरोडकर हांणी ह्या वेळार दिली. शेती व्यवसाय, बागायती व्यवसाय जो आसा हो व्यवसाय आमी समृद्ध करूंक जाय आणि त्याच्या माध्यमांतल्यान घराकडेन समृद्धी येवपाक जाय. त्या शिवाय जो मनीस शेतांत किंवा बागायतीन वावुरता तो मनीस धड्डकट उरता, आरोग्य ताका फावो जाता, कारण तो दिसभर कामाक आसता आणि त्यामुळे तेजें आरोग्य जे आसता पयलीं त्या आरोग्यात तेगेले डायबिटीक ताका लागीं येना, प्रेशर ताका लागीं येना आनी सुजलम सुफलम जे आसा पळय तें जावंक शकता. तर आयच्या दिसाच्या निमित्तान हांव सगळ्या म्हज्या गांवच्या भावांकडे आनी गोंयकारांक बीन शुभेच्छा दिता. नक्कीच मुखाल्ले 15 दिसांक वचत थंय तुगेले वनमहोत्सव सुरू जातले. आतां ते वनमहोत्सव जे सुरू जातले पळय न्ही त्या निमित्तान बी परत सगळे कडेन बहार येतले. तर सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी एक वनराई समृद्धी हें सांबाळया, म्हणजे निसर्गाची समृद्धी सांबाळया. विजयादुर्गा देवस्थान, श्री विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळ केरी आणि गोय सरकाराचे कला आणि संस्कृती संचालनालय हांच्या जोड पालवान केरी विजयादुर्गा संस्थान सभा मंडपांत आयोजित 9व्या स्वरवर्षाव ह्या सांगीतिक संमेलनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या संमेलनाचे उक्तावण संस्कार भारतीचे प्रांत संघटक मंत्री उदय वसंत शेवडे हांचे हस्तुकी जाले. ह्या संमेलनात वेगवेगळ्या तरणाट्यांनी आपल्यो कला सादर केल्यो. गोंयचे भजनी कलाकार आणि नामनेचे शिक्षक बाबुराव भांदिये हांचो ह्या संमेलनात उदय शेवडे हांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. वेगवेगळ्या कलाकारांनी ह्या संमेलनात वांटो घेवन संगीत मोग्याक संगीताची मेजवानी दिली. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट. मैं सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है. ये कुछ काम नहीं कर सकेगी. अंदर से डिप्रेशन है सर. ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो. खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर. या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन. क्वाड विदेश मंत्र्यांनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो एका सुरान निषेध केला.
अमेरिकेतल्या वॉशिंग्टन डीसीत क्वाड देशांच्या विदेश मंत्र्यांची बसका जाली. ह्या बसके उपरांत दिल्ल्या जोड वक्तव्यांत सगळ्या विदेश मंत्र्यांनी ह्या हल्ल्याचे दोशी आनी आतंकवादाक पाळो दिवप्या आड खर कारवाय करपाक जाय अशें सांगलें. विदेश मंत्र्यांनी जोड वक्तव्यांत सांगलें की संवसारान आतंकवादा आड झिरो टॉलरन्स नीती आपणावपाक जाय. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी परिशदेच्या पयलीं जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें की भारत आतंकवादा आड स्वताच्या नागरिकांचें संरक्षण करपाचो पुराय अधिकार बाळगिता अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्र सरकाराच्या सर्व शिक्षा अभियान येवजणेच्या नांवान एक बनावट वेबसायट तयार करून नागरिकांक नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन तांकां फटोवपाचो यत्न केल्ल्याचें दिश्टी पडटा. ह्या गजालीच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान ही वेबसायट बनावट आशिल्ल्याचें स्पश्ट करून लोकांक सादूर रावपाचें आवाहन केलां. अशा प्रकारची कसलीच भरती येवजण ना. फटोवपाची वेबसायट तयार करून लोकांची दिशाभूल करता. लोकांनी सरकारी येवजणे खातीर फकत अधिकृत सरकारी संकेतथळांचो वापर करचो अशें पत्र सूचना कार्यालयान कळीत केलां. केंद्रीय कोळसो मंत्रालयान जून म्हयन्यांत कोळशाचें विक्रमी उत्पादन केलां. ह्या म्हयन्यांत 15.57 दशलक्ष मेट्रीक टन कोळशाचें उत्पादन जाल्ल्याची म्हायती मंत्रालयान दिल्या. ही वाड सुरक्षे वांगडाच उद्देगीक वाठाराक लेगीत नेट दिवपासारखी आसा. वीज, पोलाद आनी सिमीट ह्या सारकिल्ल्या उद्देगां खातीर कोळशाचें उत्पादन वाडप सकारात्मक आशिल्ल्याचें कोळसो मंत्रालयान म्हळां. पहलगामात आतंकवाद्यांनी केल्लो हल्लो म्हळ्यार भारताच्या एक्साराचेर व्हड आघात आसा आनी ताचो येता त्या क्वाड परिशदेंत निशेध जावंक जाय अशें मत आदले विदेश वेव्हार राज्यमंत्री MJ अकबर हाणें उक्तायलां. ANI ह्या खबरां संस्थेकडेन ते उलयताले. पाकिस्तानचे जनरल मुनीर हांणी अमेरिकेक दिल्ल्या भेटेचेर लेगीत तांणी टिका केल्या आनी अमेरिकेन इराणाचेर केल्ल्या हल्ल्याच्या वेळार पाकिस्तानान विरोध करचो न्हय म्हण पाकिस्तानचे जनरल मुनीर हांकां अमेरिकेन येवकार दिल्लो अशें MJ अकबर हांणी मुखार सांगलें. Certainly, I think this is a first for Ford. And I think this is also evidence. You must remember this is taking place in Washington. This is taking place at the moment under the aegis of the State Department of America. That this is also negates completely the Pakistan narrative that General Munir, when he went to America, made some substantive gains in terms of Pakistan's relationship with America. That visit by General Munir and I think the hamburger that was probably offered to him for lunch was only to ensure that Pakistan did not interfere in any way while America attacked Iran as part of its own plans and its own objectives for West Asia. But that phase is over. कोविड महामारी उपरांतच्या काळात वयस्कांक अचानक येवपी मरणाकडेन कोविड विरोधी लसीचो कांयच संबंध ना अशें ICMR आनी एम्स भलायकी संस्थेन केल्ल्या अभ्यासावेल्यान स्पश्ट जालां. भारतांतल्यो कोविड विरोधी लसी सुरक्षीत आनी परिणामकारक आसात अशें ह्या संस्थांनी स्पश्ट केलां. प्रवाशांच्या सोयी खातीर भारतीय रेल्वेन आतां नवें सुपर ॲप सुरू केलां. रेल 1 अशें ह्या ॲपाचें नांव आसा. रेल्वे प्रवाशांक एकीकृत डिजिटल सेवा दिवपा हेतान रेल 1 ॲप सुरू जालां. ह्या ॲपाचेर रेल्वे कडेन संबंधीत सगळ्या प्रकाराची म्हायती प्रवाशांक उपलब्ध आसतली. सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टमच्या 40व्या स्थापणूक दिसा निमतान केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या हस्तुकी रेल 1 ॲपाचो शुभारंभ जालो. हो ॲप एंड्रॉयड प्ले स्टोर आनी iOSच्या X स्टोरावेल्यान डावनलोड करप शक्य आसा. ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान आरक्षीत आनी अनारक्षीत प्लॅटफॉर्म तिकीट बुकींग, तत्काळ आनी प्रीमियम गाडयेचें बुकींग करप शक्य आसा. ह्या ॲपाचेर प्रवाशांक तांच्या रेल्वे गाडयांचो क्रमांक, रेल्वे गाडयेचो पुराय प्रवास, रेल्वेत आशिल्ल्या सुवातांची उपलब्धताय, स्टेशन अलर्ट आनी गाडयांचें वेळापत्रक मेळटलें. देश की रीढ़ की हड्डी है. उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए. रेल 1 ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है. कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े,
और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए। रिजर्व टिकट आज भी IRCTC पहले की तरह करता रहेगा। IRCTC और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। भारतीय जनता पक्षान केरळातल्या निलांबूर विधानसभा पोटवेंचणुकेत जमाते इस्लामी ह्या संघटनेचो तेंको घेवन काँग्रेसीन जैत मेळयलें असो आरोप भारतीय जनता पक्षान केला। केरळ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर हांणी पत्रकार परिशदेत काँग्रेसीच्या तुष्टीकरणाचेर खर उतरांनी टिका केली। कांग्रेस पार्टी मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। कांग्रेस का जो हाल है अभी और इंडी अलायंस का जो हाल है, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या केरल में, और केरल में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है। उनके पास एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, मुंह में सेक्युलरिज्म, लेकिन राजनीति करते हैं जमाते इस्लामी के साथ। कांग्रेस की सच्ची आणि आता खेळामळार भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान दुसऱ्या T20 सामन्यात इंग्लंड पंगडाचेर 24 धांवड्यांनी दणदणीत जैत मेळयलें। जेमिमा रॉड्रिगीज आणि अमनजोत कौर हांणी दरेकी 63 धांवड्यो करीत भारतीय पंगडाक 181 धांवड्यां मेरेन पावयले। तांकां जाप दितना इंग्लंड पंगडान 7 गडे भगडावन फकत 157 धांवड्योच केल्यो। ह्या जैता उपरांत भारतान 5 खेळांच्या माळेंत 2-0 अशी भक्कम आघाडी घेतल्या। आणि आता खबर पावसाची। हिमाचल प्रदेशात अजूनही हुंवारग्रस्त परिस्थिती कायम आसा। कांय जाग्यांचेर उटंगराचो जाल्यार कांय सुवातांचेर शिपडून पावस पडटा। न्हंयांत आयिल्लो हुंवार कांय प्रमाणात उणो जाला, तरी लेगीत जनजीण अजूनही पूर्वपराचेर येवंक ना। उटंगराचो पावस आनी पालसणां कोसळिल्ल्यान जाल्ल्या वेगवेगळ्या घडणुकांनी आतां मेरेन 51 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा। 100 परस अधिक लोक बेपत्ता आशिल्ल्याचें प्रशासनान स्पश्ट केलां। आपदग्रस्त मजतकार्य पावोवपाचो वावर झुजा पावंड्याचेर सुरू आसा। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 28.0 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आतां मेरेन राज्यांत 763 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। आणि आता खबरो सोंपोवच्या रिपोर्टांत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 5 देशांच्या भोंवडेर ब्राझीलाक जावपी ब्रिक्स परिशदेंत घेतले वांटो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचें जालें अनावरण। राज्यांतल्या सुमार 50,000 विद्यार्थ्यांक जातलो लाभ। राज्यांतल्या विधवा बायलांक आतां दर म्हयन्याक मेळटलें 4,000 रुपयांचें मानधन। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती। केंद्र सरकाराच्या सर्व शिक्षा अभियान येवजणेच्या नांवान बनावट संकेतथळ सुरू करून लोकांक फटोवपाचो सुरू आसा यत्न। केंद्र सरकारान सादूर रावपाची केल्या सुचोवणी। भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान दुसऱ्या T20 सामन्यात इंग्लंड पंगडाचेर 24 धांवड्यांनी मेळयले दणदणीत जैत। 5 खेळाच्या माळेंत भारतान 2-0 अशी घेतल्या भक्कम आघाडी। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।